सगळ्यांकाही नमस्कार. हांव दिव्यश्री जगदीश पै उडपादकून उलयता सर. आमी आयचे सुभाषित प्रारंभ करूया. पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः. पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पुण्याचे फल इच्छी करता काही जान जाल्यार पुण्य करनांती. त्याची पापस्य फलम नेच्छन्ति, पापाचे फल इच्छ करनांती. ना इच्छन्ति नेच्छन्ति, पापाचे फल नाक तांकां जाल्यार पाप करता आसता ती. गोत्तसुने गोत्नशी पाप करता आसतात जान जाल्यार पापाचे फल नाक तांकां म्हणून हें सुभाषीत सांगता सर. पुण्याचे फल चांग रीती आसता, तशें पुरो जनके जावका. जाल्यार पापाचे फल तशें न्ही, तें एक दंडनसे तशें कोणाके नाका तें. जाल्यार पाप मात्र करता ती. आमी पुरो जन कशें लेखता म्हळ्यार चोराणी करची दवो कोणाके मारची दवो हें मात्र पाप. विंगडक्यांचे पाप न्ही. तशें म्हणून आमी बरो कोणी पाप करनी, आमी पुण्य मात्र करता आसता ती म्हणून आमगेलें मन आसता. जाल्यार पाप केल्यार आमकां गोत्तू आसना. सण रितीन पाप केल्यार ते पाप म्हणून लेखता ती. एक पप्पाळ चरल्यार तो चोरूची, होड कसं बंगार चरल्यार तो चोरूची. तशीची चोराणीक केल्यार चोरूची. वरल्यार सण विशय कसं आसल्यार चाडी सांगची दवो, कोणाकी मना वायट लेखची दवो, पट्टी मारची दवो, कोणाके मना अशी जावका म्हणून दुखोवचे, कोणाके ससार करचे, जाळ भोगचे, असल पुरा सन्न पापची म्हणून हें सुभाषीत सांगता. पुण्य काम कसन म्हळ्यार तें व्हड पुण्य जावका म्हूण ना, सन्न पुण्य कामय पुण्य म्हणून कन्सिडर जाता तांकां. दान करचेशें पुरो, तशीची कोणी कश्टार आसल्यार तांकां सहाय करचें, तांगेले मना धैर्य भरचें. कोणी दुख्खार आसल्यार तांगेलें एक समाधान उत्तर उलोवचें, मोवाळ उत्तर उरलो न्हू तांकां समाधान करचें. असल पुरो पुण्य काम जाता. पुण्य कामय म्हणजे एक दुडवारी जावका म्हूण ना, दुड्ड दिवन दान केल्यार तें मात्र पुण्य काम न्ही. असल पुरा खंयचे मनशाक आमगेले निमित्त चांग जातगी, मना समाधान मेळटगी, तें पुरा पुण्य काम म्हणूनची हें सुभाषीत सांगता. हेंची काम पुण्याचें, हेंची पापा काम म्हूण सांगच्या स्वल्प कश्टाची. कित्या म्हळ्यार चेडू आना वा जिनशी आसतना एक कसने लूटी करतना आन आम बिश्टायता ती. तेदन हें बिश्टायले आमी पाप म्हणा ती, हें पुण्य. कित्या म्हळ्यार तांणी चांग जावचे खातीर सांगतात आमी. हांगा बिश्टायले शिले मारची दवो हें पापा काम जायना. तशीच आमी चेडू आना वायट हाचेर गेल्यार तांकां मितीत दिन अशी नोतो बैसून पडयत आसल्यार हें पाप जाता. आमी हांकां कसलें करनाशी गोश्टी पाप जाता. तशींची आमी कोणाके वायट करनाशी, खंयचे एक चांग मनशा बग्गे ताणें पाप केलां म्हूण सांगचें आसना. ताणें पाप करना जाल्यार आमी तें पाप केलां म्हणून आमी सांगल्यार तें एक पापच. हाका हांव एक काणी सांगता. एक राय आसता, धर्मात्म जावन आसता. पुरा जनके सहाय करची दवो, एक जनाले कश्ट निमून तांकां स्पंदन दिवची दवो, पुरा चंदायर कोर नासता तो. तशीची दैवभक्ती चड ताका, पूज करचे, उपास करचे, तसल पुरा मस्त चड आसता. तशी तो विद्वांसांक आपोवन आसता. विद्वांस तांणी येवन आसता ती आस्थानाक, तांकां बरो लायक सत्कार करता तो. तशी तांकां जेवणाकय थंय एरपाट करून आसता. रांदपा तांणी थंय रांदप करता आसता ती. हो विद्वांस तांगे लागीं बैसून उलयता आसता. हें रांदप जाता आसतना पुडली कालांत पुरो भायर रांदप करचें. तशी कसरत म्हळ्यार एक गरुड सर्पाक तोंडा चाबून घेवन वता आसता. तें वता आसतना त्या सर्पाल तोंडा दाखोवन विष तें रांदपा पडटा. तें
रांदप्यांक ಗೊತ್ತಸನ कोणाके कळना विद्वांस तनका वाढत रायू त्यांनी म्हणतात अशी जाताना राया बेजार जाता तो वचून देवाला पांय पडता हंग वैरी यमधर्मनी चित्रगुप्त पळयत आसतना तांकां गोतस रायू धर्मात्म तागेल कसनी चूकिना गरुडाल चूकी म्हणया म्हळ्यार गरुडाल आहार ते सरोपू गरुडालाय चूकिना सर्पालाय कसने चूकिना इता म्हळ्यार ताजे तोंडा दुखून पडलाल ते ताण जावका म्हणून घालाल न्ही तशेंच कसं करियेत ह्या पाप जाला थंय ह्या पापाचे फल कोणा दिवेत म्हणून त्यांनी बैसून आलोचन करतात तशी आलोचन करता पळयत आसता ती थंय एक त्या गांवांत एकली फूल विकतल आसता फूल विकतली फूल विकत आसता एक जन भितर येता तिगे घेतात विकत आसतना ती निमगीत तांकां तुमी खंय वत्तास ती तांणी म्हणटा ती हे गांवचे रायो धर्मात्म म्हणून आमी आयकलीं ती तेच्यावन आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ कसं सहाय मेळटगी म्हणून निमून वत्तास ती म्हणून तांणी सांगतात ते जाणा ती फूल विकतली कुडले म्हणटा तुमी थंय वचूं नकात तुमी थंय वचूं नका ती तो रायू पुरो जाण विश घालून मरयता म्हणून सांगता हें आयकल कुडले यमधर्म म्हणटा चित्रगुप्ता लागीं त्या मेल्लाल तांगेले पापच नवे हिगेले हांग तुगाली म्हणून हिगेल्ल्या का बरयते म्हणून चित्रगुप्त म्हणता कसं लाक तीन कसं चूकी करनी नवे तिने विष घालनी नवे म्हणता ताका यमधर्म म्हणता तीन चूकी करनी वय जाल्यार त्या राज्य आसून त्या राय कशें म्हूण ती गोतस ताणें विश घालनी म्हणूय गोतस त्या शास्त्रानय तिने तांगे लागीं पट्टी मारली नवे तो राय विश घालून मरयता म्हणून तशी एक मनशान पाप करनी जाल्यार वाटना विंगड मनशान पुण्य काम करिनासतना तांचो चूकी सोदून काडून ताणें पाप केला म्हणचेच पळय ते एक पापची म्हणून सांगता तो यमधर्म तशी ते पूर विद्वांस जाल्या पाप मेल्लालाची पापा फल पूर हिक्क घालतात तांणी हिक्क येता अशींची कोणी पाप करनी जाल्यार आमी तांणी पाप केला म्हणून सांगचें कशी पाप की तशीच कोणी पाप कोर नाशिल्ले आमी ते पळोवन नतो बशे व्हड पाप ताजी पापय आमकां मेळटा जाल्यार हांगा एक विशय कसो म्हळ्यार हे पाप आमी तांणी केला म्हणून सांगल्यार संबंद वायट जाता सांगन अशी बसल्यार त्या पाप आमकां येता असले संदर्भार कसं करूं येता परमात्माला वचुका परमात्माला वचून न्हू परमात्माला ध्यान करून न्हू परमात्माला सांगता आमी देवा परमात्मा आमगेल कसं चूकी ना तूं पाप केला म्हणून गोत्त असल्यार आमी सांगची तसले परिस्थितीर ना ती तशें न्हू दय दवरून ते पाप करतल्यांक चांग मन दी तांकां चांग बुद्धी दी तांगेल निमित्त कसं पाप करता तशें कोर नाका म्हूण आमी देवाला मागल्यार हंतू आमकां ताजी पाप फल कसं मेळना कोणागे चांग कशी कोर का म्हळ्यार तांकां कळूनच आमी तांकां चांग केला म्हणून तशें आमी तांकां चांग करूं खंय खंय पुण्य करूं अवकाश मेळटगी थंय थंय आमी पुण्य करया ते सान जेवो व्हड जेवो पुण्याची पुण्य करून पावन जमया तशीची परमात्माले ध्यान करून आमगेले जन्म पावन करया म्हणून सांगताची आयचे सुभाषित मुक्ताय करया नमस्कार